लुकसाण भरपाई मेळची म्हणून संघर्ष करपी मये वाठारांतले शेतकार शुक्रारा परत एक फावट रस्त्यार देवले। पयलीं आमचे जाल्ले लुकसाण फारीक करात आनी मागीरूच मिनाची येरादारी करपी ट्रक रस्त्याचेर देंवयात अशी शिटकावणी दीत किसान सभेच्या बॅनरा सकयल शेतकारांनी शुक्रारा पयरांतल्यान चौगुले मायनिंगे वयल्यान मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले। मायनिंग कंपन्यांकडल्यान लांबयली लुकसाण भरपाई मेळिना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी अखिल भारतीय किसान सभेचे कॉम्रेड जतीन नाईक आणि कॉम्रेड विक्टर ब्रागांजा हांच्या फुडारपणा खाला शेतकऱ्यांनी मायनिंगकारांक दिल्या। पुलीस डेप्युटी कलेक्टर जाल्यार आमी आनी ट्रकवाले कोण मायनिंग करता कॉन्ट्रॅक्टराचेर हेजेर आमी एफआयआर लॉन्च करतले, क्रिमिनल कंप्लेंट, आणि हाजे आमी आतां एफआयआर SP दितले आणि बिचोली पुलीस स्टेशनाक दिवपाची आसा। पण डायरेक्टर ऑफ मायन्सान टोटल ट्रान्सपोर्टेशन बंद केला एज पर सुप्रीम कोर्ट। पण हे आता ट्रान्सपोर्टेशन खंयच्यान स्टार्ट केला, कोण करता हे आमकां पयलें कळोंक जाय। आता ट्रक जे आसा पळय तांकां विचारले आमी खंयच्यान, तेंचे कडेन एक ऑर्डर ना, खंयच्यान ट्रान्सपोर्टेशन चालू केला ते, कोणी तुमकां ऑर्डर दिल्या ती, सरकाराची ऑर्डर ना। ती ऑर्डर दाखोवनी कायदेशीर कितें तर ताका करूंक जाय जाल्यार ट्रान्सपोर्टेशन करूं येता। पण आमची नुकसान भरपाई पयली दिवची आणि मागीर तुम्ही मायनिंगाचे ट्रान्सपोर्टेशन करचे, ते बी लिगल करचे। पण ट्रान्सपोर्टेशन ह्या मेन रस्त्या वयल्यान मयेच्या गांवांतल्यान जावपाचें ना। हेजेर होय लोकांनी आमकां सांगले, नोटिफाय केल्लें आसा की हांगा मायनिंग केन्ना जानासलें, ट्रान्सपोर्टेशन जानासलें। सो आयच्यान आमी टोटल मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद करता हांगा। नुकसाण भरपाई मेळना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी ताकीद मये वाठारांतल्या शेतकऱ्यांनी 22 फेब्रुवारीक दिल्ली। तशें निवेदनय शेतकऱ्यांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात दिल्ले। 19 मेरेन ही आमची केस मामलेदारान चालू आसा आणि तेजी अजून कितें दखल घेतलेली ना। आमची केस आसा तेच आमी मेमोरंडम फाटी मोर्चा व्हरोन सुद्दां दिल्लो की आमची ही नुकसाण भरपाई कितें आसा ती बेगीनच्या दिवची, हे शेतकारांक जे त्रासान पडटा तांकां बेगीनच्या दिवची म्हणून। तरी परत आमी ट्रान्सपोर्टेशन इल्लीगल परत चालू केलो। आमी परत मेमोरंडम दिलो की आमचे प्रश्न आहा ते बेगीन सोड, पण आमकां खंयसरूच विश्वासान घेतले वचना। आणि ह्या मेन रोडांच्यान दोशी वाटेनसून रस्ते खणलेले आसा आणि इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन हे चालू आसा, लोक धुल्लो खाता आणि आमकां कितेंच फायदो ना। तेन्ना सरकारान हेजेर बेगीनच्या बेगीन निर्णय घेवचो आणि लुकसाण भरपाई कितें आहा ती बेगीन दिवची, आणि जो पर्यंत दिना तेन्ना तेंच्यांनी हे ट्रान्सपोर्टेशन आहा पळय हो बंद दवरचो। ते पैरा मेरेन रस्त्याची परिस्थिती पळोवपाची आणि मानव कशें जगता, धूळ कशी घरान येता, आणि कोविड जवळ सोंपत येयला, आतां दुसरो कोविड सुरू जातासो दिसता, सगळी धूळ सगळी घरान भरता येता। तेन्ना सरकारान बिचोले पुलीस स्टेशन पर्यंत पैरा मेरेन कशें रस्त्याची दशा जालें ती पळोवपाचें आणि ट्रक कशें ते व्हरता ते पळोवपाचें, इतल्यान मागणी आणि कितें ते उपाय करपाचो। मायनिंगाचे ट्रक बेकायदेशीररित्या मयेच्या रस्त्यावेल्यान यो वच केल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्याचो त्रास जाता। तशेंच तांणी हाची कायदेशीर नोटीस दाखोवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मायनिंगकारांकडे केल्या। आणि नोटीस जरी असली तरी मयेच्या मुखेल रस्त्यावेल्यान ट्रकाची यो वच करपाक आमी दिवचे नात अशेंय कळीत केला। ह्या आंदोलन थळार पोलीस पावून फुडली चौकशी चालू आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।